आज आमचं होळिकाचे आज फेस्टिवल आम्ही सेलिब्रेट करता. काल आम्ही होलिका दहनान म्हणजे आमचे जितले वाईट कितें गोष्टी आसा आमची अशी मान्यता आसा की आम्ही होलिका दहनान काल ते हे केले भस्म केले आणि आज खंय तरी आम्ही सगळी मिळून म्हणजे वास्कोकारांनी आज देशभरात आज होळयेचो मोठो आज सण आम्ही आज मनयता. जसो जसो ऋतू चेंज जाता तसो तसो आमचो सण येत असता आणि होली हो सण हो सगळ्यांचो. हातून सगळे धर्माचे लोक हातून सगळे जातींचे लोक मिसळून एकामेकाक रंग लावन आपल्या भितरले कितें मतभेद आसा ते दूर करून म्हाका दिसता ह्या दिसा आमी सगळे एकठांय येता आणि असो हो आमी मोठ्या हातून सेलिब्रेट करता. ह्या वर्सप्रतारी प्रमाणे आमच्या मुरगांव शिगमोत्सव समितीन आज आमची मिरवणूक जाता. ती मिरवणूक आमी पुराय वास्कोभर भोंवतात, आमी जल्लोश करता, आमी लोकां भितर मिसळटात, मेळटात, तांकां रंग लायतात आणि अशें करून एक आनंदान उत्साहान हो आमी सण साजरो करता. सगळ्या कडेन मागता की अशेंच आमी एकठांय रावन म्हणजे सगळे आमचे जे कितें मनान कितें वायट कितें आसा तें नश्ट करून म्हणटा तशें आमी सगळे आनंदान रावया आणि उत्साहान रावया. आमचे मुरगांवच्या तालुक्याच्या लोकांक तशेंच आमच्या आख्या गोंयच्या लोकांक आमची होळीची सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आयज वार्षिक प्रमाणे आमी रामबाबाच्या देवळान नांव दवरलेलो आसा आणि त्या प्रमाणे हांगसून आतां होळी आमी सुरू करता. ही वार्षिक कितलीशीं वर्सां परंपरा ही चालू आसा आणि ह्या परंपरेक आख्खे आमचे वास्कोकार सगळे जाण एकठांय जावन हांगा येवन ही होळी मनयता. तेजे नंतर आमच्या आख्खे वास्कोकारांची होळी सुरू जाता. हांव मागता आमचे सगळे रामबाबाचे जितले भक्त आसा तांकां सगळ्यांक ही होळी जी आसा ती सुरक्षीत होळी जावं, सेफ होळी जावं. त्याच प्रमाणे आख्ख्या तांकां आमच्या आख्ख्या मुरगांवच्या तालुक्याच्या वाठाराच्या सगळ्या लोकांक होळीची सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा. होळीच्या शुभेच्छा. आमचा होली उत्सव मुरगांव नागरिक शिगमोत्सव समितीचे आमचे अध्यक्ष राजीबाब सालकर यांच्या नेतृत्वाखाली ह्या वर्सा यंदाचो ही मिरवणूक आसा. जाल्यार हांगासर उपस्थित आसले आमचे मुरगांवचे आमदारूय संकल्प आमोणकर, तसेच नगरसेवक, माजी नगराध्यक्ष सगळे आणि आमची समिती सगळी. जाल्यार सांगपाची गजाल अशें की ही आयज सगळ्यांक खबर आहा आमी एक्लिप्स म्हणटा, ग्रहण म्हणटा, सूर्यग्रहण, आमी कोंकणीन गिराण म्हणटा. तर गिराण जरी आसले तरी मोठ्या संख्येन हांगासर लोक येयलेल्या. होळी म्हटल्यार रंगाचे फेस्टिवल ऑफ कलर, युनिटी अँड टुगेदरनस. जाल्यार एकतेचें प्रतीक जावन आहे. एकतेन शक्ती आसता म्हणटा आणि आमची संस्कृती जपपाची ही आमची जबाबदारी सगळ्यांची. जाल्यार हो उत्सव आमी म्हणटा पळय गालाक रंग लायता तशें प्रत्येकाच्या मनाक रंग लागूंक जाय आणि हो रंग आमचो ह्या रंगान एकोपा आमी दवरपाक जाय आणि आमी एकजुटान आपसात कितेंय मतभेद आसले जाल्यार आमी होली उत्सव आमचो बऱ्या भशेन मनोवपाक जाय. हीच आमची संस्कृती, हीच आमची परंपरा.